आयज जो पेडणे तालुक्यात रिगार्डिंग एअरपोर्ट इशू पार्किंग जो कितें इशू जो क्रिएट जाला हाका सर्वस्वी जबाबदार हो GMRचो सेशन म्हणून जो कोण आसा तो हाका जबाबदार आसा। आनी आयज आमी मुखेलमंत्र्याक रिक्वेस्टय बी केल्या की हो इशू टायम बींग म्हणटात तसो त्या सेशनाक आफय परतून एक फावट आमी आसतले आनी जशे फातोर्डा MLA विजय सरदेसाय मनोज परब जे इनिशिएटीव घेवन आयज लोकां बरोबर रावले स्पेशली टॅक्सी असोसिएशना बरोबर तेय बी त्या मिटिंगेक उपस्थित आसतले। तो पर्यंत 3 तारीख जायसर त्यांनी कमिटमेंट दिला आता आमकां की आपण हे होल्ड करता म्हणून आपण कांयच एटी वयल्यान कांयच फुडें वाडोवपाक दिवचो ना, आपण सेशनाक आफयतलो। हे सगळो केओस जाल्लो आसा तो सेशना खातीर जाल्लो आसा आनी आयज आमकां अशें दिसलें की लास्ट 1 वर्स आनी आयज आतां 1 वर्स फुडें जालें, 1 वर्सान 1 म्हयनो जालो की गोंय सरकार हे सेशन तो कोण जो आसा पळय GMRचो CEO तो चलयता काय कितें। जरी 1 करोड स्क्वेअर मीटर प्रॉपर्टी पेडणेकारांनी थंय दिल्या ती सेशनाच्या नांवार केल्लेली ना प्रॉपर्टी। तो गव्हर्मेंटय बी 33.99 कितें जे पर्संटेज आहा ती गव्हर्मेंटाची बी पर्संटेज आहा त्या इशू। सो हो एअरपोर्ट गव्हर्मेंटान विकलेलो ना त्या सेशनाक। सो पत्रकार भावाच्या माध्यमांतल्यान GMR कंपनीच्या सेशनाक आनी तेच्या ऑफिसराक आमी सांगू इच्छिता की तूं पेडणेकारांचो अंत पळोवं नाका। जे CMन सांगले आपण होल्ड करता ते होल्ड आता जातलेत आणि जी आमची नेक्स्ट मीटिंग जातली त्या वेळाचेर हो जो सेशन जो आसा पळय तो आमच्या बाबतीन जर सिंपथी दाखोवन जर आमच्या सारको जर वागना जाल्यार फुडली स्टेप स्पेशली त्या GMR कंपनीच्या CEOच्या विरुद्ध जी आमकां कितें घेवपाक जाय पळय ती घेतले आमी आनी त्या वेळाचेर सगळ्या ऑथॉरिटींचे दोळे उगाडटले। सेशनाची हायर अथॉरिटीजर कंप्लेंट बी करतले कितें सेशनाची कंप्लेंट पळय आयज जे कितें थंय जाला पळय हे गोंय हे दुसरे लडाख जावपाचें न्हू। तुम्ही पळयले आसले प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान की थंय कितें सिट्युएशन जाला ते आमकांय बी कितें तसले सिट्युएशन क्रिएट करपाक आमी कितें अतिरेकी न्हू। आमी गोंयांतले सुसंस्कृत गोंयचे प्रामाणीक नागरीक आसा आनी पेडणेकार म्हणटात ते सुसंस्कृतीन नटलेले हे लोक आसात। आमकां विनाकारण हेंच्यांनी कायदो हातान घेवपाक लावपाचें न्हू। हे सेशनाची मस्ती चड जाल्या आनी CMकाय आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान आतां रिक्वेस्ट करता की ह्या सेशनाक हांगासल्यान विपरीत कितें तरी घडच्या पयलीं हांगाच्यान ताका धांवडाय तेका आनी खंयचे GMRचे एअरपोर्ट आसा पळय ते तेका हँडल बरे भाशेन करूनी पेडण्याचो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जेका मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट नांव दिला मनोहर भाईच्या नांवान तो एअरपोर्ट चलता त्या नांवाची आयज तो सेशन घाण करता। ही घाण वाटावच्या खातीर ते सेशनाची हेणी पयलीं उचल वांगडी करपाची आनी जे आमकां आतां कमिटमेंट जे दिल्लेले आसा पळय की आपण होल्ड करता म्हणून हो इश्यू तो तेणी होल्ड करतलो। तो आतां आमकांय कॉन्फिडन्स आसा आमकां विश्वास आसा ऑनरेबल MLAच्या मुखार तेणी उतार दिला आनी त्याच्या नंतर 3 तारखेर जी कितें मिटींग आसा पळय सगळे शिव वॉरियर्स आसतले आनी सगळे ऑथॉरिटीज आसतले त्या वेळाचेर आमी आमचे कितें ते निर्णय आतां सांगले। आमकांय बी जशें MLAनूय सांगला की मोपा एअरपोर्ट पीसफुली रन जावपाक जाय, सगळे सिस्टमान येवपाक जाय, सगळे गोष्टी सिस्टमान जावपाचे। ज्या लोकांनी पेडणेकारांनी त्या एअरपोर्टा खातीर जे कितें सॅक्रिफायस केल्लेले आसा तांकां खंय तरी म्हणटात ते मानसीक समाधान मेळप ही काळाची गरज आसा आनी मुख्यमंत्री आमकां ते दितलो ही आमी आयज आशा बाळगता आनी 3 तारीख जायसर वाट पळयता। तुम्ही पळयतात GNH।